हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. आमी सुरवातेक मागणें करुया. अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, ह्या उतरा खातीर बापा. हें उतर जावन आसा सोत. जे मेरेन आमी ह्या उतरान रिगोन रावता तेन्नाच आमकां हें सोत कळोन येतलें आनी सोतूच आमकां स्वतंत्र कोत्ता. अर्गा तुका बापा तुज्या पुता खातीर तुवें ताका धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी ऑलरेडी भरल्याय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा जिवे, तुजें उतर काम करीत रावता. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, जें उतर तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलोय तें उतर जावन आसा तुजें दोनया. एक एक उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरतलें तें तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी हें देवाचें उतर तूं म्हज्या तोंडांतसून उलयतलोय तें आमकां सगल्यांक फायद्याचें कोत्तलो म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें आनी देवाचें उतर म्हणटा आमकां ह्या उतराची वळख ना म्हणून म्हजें पोरचेचें निसणटण जालां. आमी जाता तितली ह्या देवाच्या उतराची वळख घेवंक भोव गरज. कित्याक हें उतरूच आमकां सुटका दिता आनी तें केन्ना दिता जेन्ना आमी तेची वळखेन तेज्या सोयरीगतीन आमी रावता. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिल्लें आसाय. आमी तुका वाखाणटा आनी तुका आर्गां दिता बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. कोय आहा सगलीं ब्लेस्ड, आशिर्वादीक. आमकां कशें कळटा आमी आशिर्वादीक आहा म्हणून? कशें कळटा आमकां आमी आशिर्वादीक आहा म्हणून? हा, तुमी आतां म्हटलें इचारलें तेन्ना म्हटलें आमी आशिर्वादीक, ब्लेस्ड. आमकां कशें कळटा आमी ब्लेस्ड आहा म्हणून? खंय बरयल्लें आहा? एफिशियन्स 1:3. कितें म्हणटा एफिशियन्स 1:3? हा, एफिशियन्स 1:3 कितें म्हणटा? आमी आशिर्वादीक न्हू. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us. Who has blessed us? Okay, potun vasta. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us with every spiritual blessing. Who has blessed us? जर आमी कित्याक म्हणटा तर आमी मागत आहान, हांव देवा कडेन मागतां. आमकां तर सगळ्या आशिर्वादान भरलेली आहा जाल्यार आमचें मागणें कसलें जावपाक जाय? आर्गां आनी वाखाणणी. पूण तरी पूण जायते फावटी कोणाच्या तोंडांतसून आयकोंक येता आमी मागता, देवा कडेन मागता, म्हज्या चेड्या पासत मागता. जरी तर आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरला जाल्यार आमी मागपाची गरज आहा? आमी कितें करपाची गरज? आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाची. प्रेज गॉड. हू हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आतां एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग म्हटल्यार कितें? आमकां थोड्याच बेसांवां दिल्लीं हा? सगलीं दिल्या न्हू? सगळें दिल्या? मागीर आमकां दिसती पडटा तें कित्याक उलयता?
कित्याक म्हणटा आमी आमचे प्रॉब्लेम कित्याक उलयता? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवपाक जाय न्हू? उलयना आमी? उलयता की ना? उलयता न्हू? पूण खऱ्यांनीच तर आमी आशिर्वादीक जाल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवपाक जाय. म्हणल्यार आमी ऑलरेडी तर स्वत मानलां जाल्यार देव बापान आपल्या पुता उद्देशी आमकां सगळ्या बेसांवांनी बोल्ल्या, पूण ती बेसांवां आमकां दिसती पडना. पूण जोरी तर आमी आमकां आमच्या जिवितान कितें घडटा तें उलयत आहा जाल्यार आमी म्हणूंक जाता आमी आशिर्वादीक. आमी म्हणटा, हांवूय म्हणटा हांव आशिर्वादीक, हांवूय शिकता. कित्याक हांव तर म्हणटा हांव आशिर्वादीक आनी हांव म्हाजे खंयच्या वाठारांत तर देवान म्हाका ऑलरेडी बेसांवान बोल्लां म्हूण हांव स्वत मानता. पूण आहा ते भाशेन पोत्तून हांव पळयता खंय म्हाजें उणेंपण आहा पळय तें, जाल्यार आमी खऱ्यांनीच म्हणूंक जाता आमी आशिर्वादीक. आमी आशिर्वादीक जाल्यार आमी आर्गां आनी वाखाणणेची मागणी करतली. आमी मागची ना देवा कडेन, कित्याक देवान हो संवसार रचच्या आदीं आमकां गरज तितलेंय रचलां. खबर आहा न्हू तुमकां? कोणाक खबर ना? पयलो मनशाक रचला, पयलें कितें रचलां? पयलो संवसार रचला, मागीर उजवाड आनी हे भाशेन कितें लागता तें सगळें तयार करून निमणो मनशाक रचला. कित्याक त्या मनशाक कितेंच उणें जायना जावपाक. पूण हें उतर म्हणटा गॉड, ऑल प्रेज टू गॉड. म्हणल्यार ऑल प्रेज टू गॉड म्हणल्यार कितें? आमी आर्गां आनी वाखाणणें दिवपाक जाय. कोणाक? देव बापाक. जाणें आमकां रोचल्या. तो आमचो रोचणार न्हू? आनी ताणें आमकां कोणा सारकी रोचल्या? आपल्या सारकी रोचल्या. आनी ताणें आमकां आपल्याचो अधिकार दिल्लो आहा. आतां तेणें आमकां आपल्या सारकी रोचल्या, आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकेली म्हणटा. रुपाची म्हटल्यार आमी तेज्या भाशेन दिसतात. आमकां आत्म्यान तेणें आपल्या भाशेन रचल्या. सो ऑल प्रेज टू गॉड. आमची वाखाणणी आनी दिनवासनी जावपाक जाय कोणाक? आमच्या रचणाराक. द वन हू हॅज क्रिएटेड अस. आमकां सगळ्यांक देवान रचल्या. प्रेज गॉड. द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. तो कोणाचो बापूय? जेजू क्रिस्ताचो. तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो बापूय, हू हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आमकां कोणें हें आशिर्वादीक केल्या? देव बापान कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्ता उद्देशी, आपल्या पुता उद्देशी. In the heavenly realms, because we are united with Christ. कितें म्हणटा? Because we are united with Christ. United म्हटल्यार कितें? आमी एक जेजू क्रिस्तान. जोरी तर आमी एक जेजू क्रिस्तान आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर म्हणटा आमकां सगळ्या आशिर्वादान बोल्लां, जाल्यार आमचें आतां कितें जावपाक जाय? आमी आर्गां दिवपाक जाय. न्हय मागप. आमकां मागपाची गरज आहा. देवान आमकां सगळें दिलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सुरवातेक जायते फावटी जेन्ना हांव येता हिंगासर तेन्ना हांव विचारतां कोही हान कितें आसता आन्सर? ब्लेस्ड, आशिर्वादीक. आतां आशिर्वादीक म्हटल्यार खऱ्यांनीच कितें तें पळोवया आमी. कोणाक खबर आहा आशिर्वादीक म्हटल्यार कितें? कोणाक खबर आहा? आशिर्वादीक म्हटल्यार कितें? कितें? ओके, आमी पळोवया. कॅन वी गो टू ल्यूक 11:28? पळोवया आशिर्वादीक म्हटल्यार कितें पळय तें. थँक्यू जिजस. Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice." कितें म्हणटा? Jesus replied. कोणाचो आता हे आन्सर? कोण रिप्लाय करता? जेजू रिप्लाय करता. But even more blessed. Even more blessed. आमी blessed म्हणटा. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? जेजूचो आन्सर कितें? Even more we are blessed are all who hear the word of God and put it into
प्रॅक्टीस म्हणल्यार पयले सुवातेर कितें जाता आमी उतर आयकोंक जाय आनी तें वेव्हारान घालूंक जाय जोरी तर आमी उतर आयकत आहा आनी आमी वेव्हारान घालिना जाल्यार आमी उतरा प्रमाणे आमी ब्लेस्ड सजमता कोणाक सजमोंक ना आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक आमी म्हणटा आय एम ब्लेस्ड पूण जोरी तर हांव हें उतर फकत आयकता आनी वेव्हारान घालिना जाल्यार हांव ब्लेस्ड हांव आशिर्वादीक देवाचें उतर जितलें हांव आयकता तिणें कितें जाता देवाचें उतर आयकोन आयकोन कितें जाता बावार्थ येता पूण आतां बावार्थ येयलोच म्हणून जाता त्या बावार्था प्रमाणे आतां आमचो जितलो बावार्थ वाडला तें उतर आमच्या कानार पडलां तें उतर आमी आयकलां आनी त्या उतर आतां आमी वेव्हारान घालूंक जाय म्हणून हिंगासर म्हणटा बट इवन मोर ब्लेस्ड आर ऑल हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड अँड पुट इट इन टू प्रॅक्टीस आतां प्रॅक्टीस म्हटल्यार कितें प्रॅक्टीस म्हटल्यार कितें आं एक्शन ओके फॉर एग्जाम्पल आतां जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमकां सायकल पयलींच चलोवंक शिकलेली आमी प्रॅक्टीस करताली प्रेज गॉड पयलेच दिसा सायकल घेवन आमकां परफेक्ट सायकल चलोवंक येताली ओ पयलीं आमी सायकल घेतली बसली एक पावो एका पेडलार घातलो मागीर तेजो बॅलन्स घेवन दुसऱ्या पेडल पूण रोकडीच शिकली पडली उठली मागीर शिकली न्हू कितलीं जाणां सायकल जाणां चलोवंक प्रेज गॉड तुमकां सगळ्यांक आसतली एक्सपिरियन्स न्हू सायकल कोही आमी शिकल्या पयलेच पावटी कोण शिकोना आमी पडटा उठटा पोत्तून आमी पेडल मारता आतां पडला म्हण आमी सायकल सोडून दिता ना आमकां जाय तर शिकोंक जाल्यार आमी शिकतात न्हू तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी आयकता बावार्थ येता पूण आमी वेव्हारान घालता जोरी तर आमी वेव्हारान घालिना जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे कितें म्हणटा ब्लेस्ड आर ऑल हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड अँड पुट इट इन टू प्रॅक्टीस ताका लागून आमी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी आजून पासून ब्लेस्ड म्हणटा आशिर्वादीक म्हणटा पूण आशिर्वाद पळोवंक ना कित्या खातीर आमी उतर आयकत आहा उतर आयकलेंच म्हणून जाता उतर वेव्हारान घालपाक जाय तें उतर प्रॅक्टीस करूंक जाय प्रेज गॉड सजमता सगळ्यांक सजमता सगळें सिरियस जाल्या म्हणून सो हें उतर आमी प्रॅक्टीसीक घालूंक जाय जे भाशेन आमी जेन्ना ल्हान आसलीं सायकल चलोवपाचो एक आमकां आवड आसलो आनी ती सायकल आमी हातीन घेतली आनी पडोन उठलीं पोत्तून पडलीं पोत्तून उठलीं मागीर आमी बॅलन्स करूंक शिकलीं मागीर आमी सायकल चलोवंक शिकलीं रायट आतां कोणाक सायकल येयना ताका बायक चलोवंक जाता प्रेज गॉड थँक्यू जिजस पूण आदीं आमकां कितें म्हणटाले जेन्ना हांव भुरगें आसलें तेन्ना सायकल नोकोय जाल्यार बायकूय चलोवंक शिकचें ना प्रेज गॉड पूण हांवें ताका लागून सायकल पयलीं चलोवंक शिकली आनी आतां बायकूय चलयता प्रेज गॉड सो बायक पासून चलोवपाक आमकां एक प्रॅक्टीस जाय न्हू आमकां रोखडेंच कॉन्फिडन्स येता पयलीं आमी मातशीं हालता पडटा कोणाक पळोवन मातशें सुणें बी मोदेकात येयल्या तर आमी आपूस जायना ब्रेकी मारना खिंचीय ब्रेक दामता फाटली फुडली ती आमकां खबर आसना तेच भाशेन हें उतर आमच्या जिवितान ह्यो परिस्थिती येतल्यो आमी ब्रेक मारून मारून शिकपाक जाय हें उतर आयकता म्हटल्यार आमी ब्रेक मारता पूण ब्रेक मारून आमी थंयच रावया फुडें वचपाक जाय न्हू हें उतर तर फुडें वयतलें जाल्यार आमी कितें करूंक पळय फुडें सरल्या हें उतरा प्रमाणे आमी आमचें वेव्हारान आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालपाक जाय जे भाशेन आमी सायकल सोडूंक ना तशें हें उतरूय सोडूंक जायना पूण जायते फावटी आमी वाजोन हें उतर सोडटा कांय काम जायना आतां तर आमच्या तोंडार तर फकत कितें आमकां दिसती पडटा तें आमच्या जिवितान कितें घडटा तें वो आमच्या घोराब्यान कितें चलता तें जाल्यार आमी आनी ह्या उतराक थीर रावतलीं कित्याक आमचो फोकस खूंय आहा सगळें दिसती पडटा पळय तेचेर आनी भावार्थ म्हटल्यार कितें दिसना पळय तें भावार्थ म्हटल्यार आमकां दिसना पळय तें आमकां कितें
पळोवंक जाय पळय तें. पूण जोरी तर आमी भावार्थाचें जें कितें डेफिनेशन आहा तें आमच्या मोती प्रमाणें आमकां जाय तशें तर आमी चिंतता, आमी दिसती पडटा तितूनच तर स्वत मानता, जाल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी पळोवंक पावतलीं ना. कित्याक आमचें दान मन फकत आमकां दिसती पडटा तेजेर. ताका लागून उतर आयकोंक जाय आनी वेव्हारानूय घालपाक जाय. दोनी बरोबर वयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ताका लागून जेम्स म्हणटा न्हू, जेम्साच्या पुस्तकान 1:22 कितें म्हणटा, जस्ट डोंट बी द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी डुअर्स ऑल्सो. सिस्टर तेज्या पयलीं हें वाच, पयलो स्क्रिप्चर घेतला तो कोंकणीन वाच, कोणाक कोंकणी सोजमता पळय तेंकां. एफिशियन्स 1:3. थँक्यू जिजस. एफिशियन्स 1:3 पयलो वाच. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद, सगलीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देंवयत आसा. देंवयत आसा म्हणटा हिंगासर, पूण इंग्लिशीन कितें म्हणटा, ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड. वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड. सो आतां आमचें मागणें जावपाक जाय आर्गां आनी वाखाणणेचें. कोणाक आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय? बापाक. कित्याक बापान आपल्या पुताक धाडून आमकां ह्या सगल्या आत्मीक बेसांवांनी आमकां ताणें ऑलरेडी भरल्या. ती बेसांवां आतां खूंय आहा? आत्म्यान आहा. ती तर बेसांवां आमी पळयतलीं, ती बेसांवां तर आमकां दिसती पडटलीं, जाल्यार आमी हें उतर उलोवंक जाय, ह्या उतरा प्रमाणें कल्पना करूंक जाय. हें उतर आमकां कितें सांगता तेंच आमी करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून आशिर्वादीक जेन्ना आमी म्हणटा न्हू, आमी म्हणटा आमी ब्लेस्ड. दॅट मिन्स ह्या उतरा प्रमाणें जावपाक जाय. बट इवन मोर ब्लेस्ड आर ऑल हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड and put it into practice. Can we go to Luke 11:28? Thank you Jesus. कोंकणीन पळोवया कितें म्हणटा पळय तें. हें पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी. देवाचें उतर आयकोता आनी सांबाळटा. आतां आयकोता म्हणल्यार आमी कानांनी आयकोता, सांबाळटा म्हटल्यार कितें, तें उतर आमी उतरा प्रमाणें चलता. म्हळ्यार तें उतर जें कितें आमकां सांगता तेंच आमी वेव्हारान घालता. उतरा प्रमाणें आमचें जिविताची चाल जावपाक जाय. उतर सांगता ते भाशेन आमचें जिवितूय जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून हें उतर आयकोता आमी. आयकोन भावार्थ येता तो गरजेचो, पूण आमी त्याच टायमार उतर आयकोन जसो भावार्थ येता आनी तो भावार्थ तर आतां आमी पळयतलीं फुडें, जाल्यार आमकां तें उतर वेव्हारान घालपाक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमच्या भावार्थाक लागून आमी देवाक मानवल्ली जाता. कितेंच अशें ना की देवाक आमी मानवल्ली जाता. आमी कितें आमचेर पातयेवन आमी कितें कोत्ता वो आमी मागणें कोत्ता म्हणून देवाक आमी मानवना, पूण आमच्या भावार्थाक लागून. आनी तो भावार्थ कोणाचो? जेजूचो भावार्थ. कशें कळटा आमकां जेजूचो भावार्थ म्हणून? कित्याक देवाचें उतर आहा तें उतर आयकोन आमकां भावार्थ येता. प्रेज गॉड. पूण तो भावार्थ येता तो आमी थींच दवरल्यार जायना. जायते फावटी हांव अदीक करून आयकोता भाव भयणाच्या तोंडानसून, हांव उतर आयकोता, पूण आयकोताच म्हणल्यार जायना. त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जावपाक जाय. त्या उतरा प्रमाणें म्हाज्या जिविताची चाल जावपाक जाय. आयकप गरजेचें, पूण एट द सेम टायम कोरणेनूय घालपाक जाय. उतर सांगता त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून म्हजे परजेचें नाश जाला. कोंकणी उतर कितें म्हणटा? निसंटण जाला. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज.
म्हजी वळख ना म्हणून. आतां ही वळख तर आमकां मेवतली जाल्यार कशी मेवतली आमकां? देवाच्या उतरान. सो देवाचें उतर घेवन आमी बसचें पडलें, तिजेर नियाळ करचो पडलो, तें शिकचें पडलें, तेन्ना आमकां ती वळख मेवतली. प्रेज गॉड. आतां तुमच्या घराब्यांनी फामील आहा, माय हा, पाय हा, घोव बायलां हा, भुरगीं हा. आतां तेंची वळख तुमकां बेश्टीत गावल्या? ओ तुमी वेळ साडला? वेळ साडला. घोवान बायले कडेन वेळ साडला, ओ बायलेन घोवा कडेन वेळ साडला, भुरग्यांनी आवय बापाय कडेन वेळ साडला. आतां एक आवयच सांगूंक शकता आपल्या भुरग्याक कितें बरें लागता, ओ कितें तेजे गूण, एक आवयच सांगूंक शकता न्हू. ओ एक भुरगें जेन्ना आवयक फोन करता, आवयच्या फोनार करता पूण आनीक कोणाच्या फोनारसून करता. त्या भुरग्या कडेन फोन ना, पूण ती आवाजारूच ती माय आपल्या भुरग्याक वळखता. कित्याक? तिका बरे भाशेन खबर आहा तेजो ताळो, कित्याक तिणें वेळ साडला. तेच भाशेन ह्या उतर आमी आयकतली जाल्यार देवाचो ताळो आमी वळखूंक जाय. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? आपल्या उतरांतल्यानूच तो सांगता, तो आपल्या उतरांतल्यानूच आमचे कडेन उलयता. पूण आमी जायते फावटी ह्या उतराक कान दिवंक ना. आमकां जाय तेंच आमी आयकलां आनी नाका तें आमी सोडून दिलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जे भाशेन एक घोव बायलां एकामेकाचे वळखीन रावता, आपलें काजारी जिवीत सारता, ती पयलीं फॉर एग्जाम्पल पयलीं जेन्ना मेवता, आतां काजाराचें थारोवंक ना, पूण ती मेवता तेन्ना ती सगळें जाणा एकामेकाचें ना. पूण जे भाशेन ती टायम सारता, एकामेकाक मेवता, काजारा पयलीं ती वचोन आपली वळख दिता, आपल्याक हें लायक तें लायक, एकामेकाची उलोवप जाता, मागीरूच आमकां मातशें मातशें कळटा न्हू तेजें लायक कितें, ताका कितें बरें लागता, वो ताका कितें बरें लागना, हें सगळें आमकां कळटा न्हू. पूण जेन्ना ती काजाराच्या हितून साक्रामेंतान भितर सरता तेन्ना तेंचें जिवीत चालू जाता. आनी तेन्ना तेंच्यांनी आतां एकामेकाक भारी रावपाक, एकामेकाक वळखप हें गरजेचें. पूण तें बेश्टेंच जायना. आमी टायम सारपाक जाय. आमी तो टायमूच दिना. आतां सपोज एक सोयरीक जाली आनी आमी वचत ना पळोवपाक, जाल्यार काजार जातलें ना. प्रेज गॉड. कित्याक? ती वळख जाय, एकामेकाची वळख जाय, तेन्नाच तें फुडें वयता. तेच भाशेन ह्या देवाच्या उतराची आमकां वळख जाय. कित्याक हें उतर ना म्हणून, ह्या उतराची वळख ना म्हणून आमचे परजेचें निसणटण जालां म्हणटा. म्हटल्यार आमी जाणा जावन पासून ह्या उतराची वळख घेवंक सोदिना. जातलें म्हणटा वो जाला म्हणटा, म्हणल्यार तें चालूच आहा. आमकां आनिकूय एक चान्स देव दिता आपल्या उतरांतल्यान ह्या उतराची वळख घेवंक. हें उतर सांगता ते भाशेन आमी चलोंक. जोरी तर आमी खऱ्यांनीच मानून घेता की ह्या उतराक लागून परजेचें निसणटण जालां म्हणून आमी खंय चुकता, आमचे कडेन कितें मिस्टेक जाता, ती आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ती सारकी करेक्ट करतले न्हू. प्रेज गॉड. पूण आमकां खबर आहा उतराची वळख ना म्हणून निसणटण जालां, पूण तरी आमी तेंच करता. प्रेज गॉड. ताका लागून ही वळख घेवप भोव गरजेची. आनी ही वळख तर आमी घेतली जाल्यार देवाच्या उतरान टायम सारपाक, देवाच्या उतराक टायम दिवपाक, देवाचें उतर शिकपाक, देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. प्रेज गॉड. जोरी तर आमकां नाका, आतां जालां तें पुरोत, आतां आमकां सजमणी मेवला, ही देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून आमचें निसणटण जाता, जाल्यार आमी खंय चुकल्या हें उतर घेवन आमी करेक्शन करपाक जाय. कोत्तात काय आमी करेक्शन? वो आमी तितूनूच रावंक सोदता. पयले सुवातेर आमी आमच्या मनाची बोलदवणी करपाक जाय. जे मेरेन आमी मनाची बोलदवणी करिना, आमी कितलेय रितीर केले, आमी कितलेंय देवाचें उतर आयकलें, आमकां तें फायद्याक पडचें ना. प्रेज गॉड. ताका लागून रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा? डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. हाव टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड? बाय द रिन्युअल ऑफ युअर मायंड. रिन्युअल ऑफ युअर मायंड म्हटल्यार कितें? मनाची नवसरणी.
आमी आदलेंच तर चिंता, आदलेंच तर मानून घेता, म्हाजें जिवीत हेंच जाता, हेंच जाता, तेंच जाता, आनी आमी देवाचें उतोरूय उलयता. जाल्यार तें देवाचें उतर उलयता तें घडोवन येतलें ना. कित्याक देव जाण देवाक पासून देवाचें उतर उलोवचें पडलें. सुरवातेक जेन्ना ताणें स्वर्ग आनी संवसार घडलो तेन्ना काळोख आहलो. तो कितें उलयलो? उजवाड जा, उजवाड जा कित्याक उलयलो तो? तेकाय खबर आसलेली. दिसती पडटा तें उलोवंक जायना. आनी आमकांय आतां तेंच. आमी कितले फावटी आमच्या घरान शांती ना तेजेर भासाभास केला, कितले फावटी आमच्या घराब्यान सुसेग ना तेजेर आमी भासाभास केल्या. पूण कितली आमी तयार आहा ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या मनाची नवसरणी करूंक. जोरी तर आमी तयार आहा ह्या उतराची मनाची नवसरणी करूंक, मागीर हें उतर आमकां आमच्या जिवितान किल्लोन येता तें दिसती पडटलें. कित्याक उतर जावन आसा एक बी. उतर जावन आसा कितें? बी. जेन्ना आमी ती किल्लोत घालता जाल्यार ती किल्लोत आमी खंय घालपाक जाय? आमच्या काळजान. हें काळीज जावन आसा एक बरी माती. तितून रुजोन येतली जाल्यार हे मातयेची भोव गरज. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पूण हितून सोंपना. जोरी तर देवाचें उतर म्हणटा म्हजी वळख ना म्हणून म्हजे परजेचें निसणटण जालां जाल्यार आतां आमी एक पावल मारया न्हू देवाची वळख घेवपाक. एक देवाचें उतर कितें आमकां सांगूंक सोदता. हे देवाचे उतरा प्रमाणे तर आमी जियोंक एक पावल मारलें जाल्यार आमचें जिवीत आदलें आसलें तशें आनीक आसचें ना. ताका लागून मनाची नवसरणी भोव गरजेची. कॅन वी गो टू Romans 12:2? Thank you, Jesus. Hallelujah. Do not copy the behavior and customs of this world. Do not copy म्हणटा. कॉपी म्हटल्यार कितें? आमी मानून घेवंक जायना. आमी कॉपी कोत्ता न्हू. कितें कॉपी कोत्ता आमी? आतां कोण तुमकां आतां एक फॉर एग्जाम्पल एक कोण तरी एक्टर लायक जाता जाल्यार ताका आमी इमिटेट करपाक कॉपी कोत्ता न्हू. सो हिंगासर कितें म्हणटा? डू नॉट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दीस वर्ल्ड. म्हणल्यार ह्या संवसाराचे कायद्या नेमा प्रमाणे तुमी चलो नाका. बट लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म यू इंटू अ न्यू पर्सन. बट लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म यू इंटू अ न्यू पर्सन. म्हणल्यार देवाक तुका एक ट्रान्सफॉर्म एक नवें जिवीत दिवं येता. इंटू अ न्यू पर्सन बाय चेंजींग द वे यू थिंक. बाय चेंजींग द वे यू थिंक. जायते फावटी आमी इतली घुस्पल्ली हा, आमकां चिंतना येता, ती चिंतनांनी आमी इतली गुल जाल्ली हा की आमी तें मानून घेता. आनी ह्या उतराक आनी उतरान पासून कितेंच जावचें ना हें आमी मानून घेतलां. पूण एट द सेम टायम आमी उतरूय म्हणटा. प्रेज गॉड. ताका लागून हिंगासर कितें म्हणटा? डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दीस वर्ल्ड बट लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म यू. आतां लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म यू म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाच्या उतरानूच आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूं येता. आतां आमच्या जिवितान जायते वायट जालां जायत. आमच्या जिवितान खूब त्रास कोश्ट येयल्या जायत. पूण आमी त्या त्रासानूच रावया. आमी त्या कोश्टानूच रावया. आमी त्या आदल्या जिवितानूच रावया. जोरी तर आमकां एक बरें जिवीत जियोवपाक जाय जाल्यार ह्या मनाची नवसरणी भोव गरजेची. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. बट लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म यू इंटू अ न्यू पर्सन बाय चेंजींग द वे यू थिंक. जें कितें आदलें आमचें चिंतप आहा तें आमी तर चेंज केलें कोणा प्रमाणे? देवाच्या उतरा प्रमाणे. जाल्यार देव तयार आहा आमकां एक नवो मनीस करूंक. आदलें जालां तें आमी सोडून दिवपाक जाय. पूण जायते फावटी आमी कितें उलयता? आदलेंच जिवीत. आमच्या घराब्यान शांती ना, आमच्या घराब्यान सुसेग ना, आमच्या घराब्यान मोग ना. आमी तर अहें उलयत रावलीं जाल्यार आमी आमच्या मनाची नवसरणी केल्या. आमी देवाक अलाव कोत्ता आमकां एक नवो मनीस करूंक वो एक नवी रचना करूंक. आमी कशी करूंक जाता? देवाक कशी आमी अलाव कोत्तलीं? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी कोत्ता. आनी ती मनाची नवसरणी करूं येता फकत देवाच्या उतरान. देवाच्या उतराक पदवी आहा आमच्या मनाची नवसरणी करपाक.
हें उतर घेवन जें कितें आमकां आदलें चिंतप आहलें, आदलें थिंकींग आहलें, तें आमी रिप्लेस करपाक जाय. सैतान येता खंय आमच्या मनान. आतां तो कितें हाडटा? चिंतनां हाडटा. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा. आमी त्या चिंतनांक आमी येवकार दिता, वो आमी सैतान सांगता तें सैतान आमच्या फुडल्यान येता, तो आमच्या चिंतनांनी येता. आतां हिंगो तुमी बसले आसतना कितल्या जाणांक चिंतनां येतात घरा कडलीं? ओ तुमच्या आदल्या जिविताचेर तुमी नियाळ कोत्ता? जोरी तर तुमी मानून घेतला जेजू क्रिस्तान तुमी एक नवी रचना म्हणून, जाल्यार आदलें तुमी आनीक चिंतपाक जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Into a new person by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you. केन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतली जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करता. देवाचें उतरूच जावन आसा देवाची विल. देवाचें उतर जें बरयल्लें आहा तें जावन आसा देवाची एक विल आमच्या ठांय. जे मेरेन आमी आमच्या मनाची नवसरणी करिना, आमी देवाकूय एक सोयीक दिना तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक. प्रेज गॉड. Then you will learn to know God's will for you. When you change your thinking. केन्ना आमी देवाक अलाव कोत्तली देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक? केन्ना आमी शिकतली देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करता. मनाची तर आमी नवसरणी करिना, आमी आदल्याच जिवितान जियोंक सोदता. जायते फावटी आमकां जायते आगोड येता, आगोड जाता आदलें जिवीत आमचें इसरोवपाक. पूण देवाच्याच उतराक पदवी हा आमचें जिवीत नव्यान बांदून हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देन यू वील लर्न टू नो गॉड्स वील फॉर यू विच इज गूड अँड प्लिजींग अँड परफेक्ट. देवाचे उतरा प्रमाणे आमकां गळोन येतलें की तें जावन आसा एक बरें, प्लिजींग अँड परफेक्ट. परफेक्ट म्हटल्यार कितें? कोंकणी उतर. थँक यू जीसस. सारकें बरें. गूड म्हटल्यार गूड, बरें पळय तें. बरें आनी प्लिजींग, मानवल्लें. बरें, मानवल्लें आनी परफेक्ट. तेन्नाच आमकां कळोन येतलें. केन्ना? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करतली. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दीस वर्ल्ड. ह्या संवसारान जायते कस्टम्स आहा, जायतो बिहेवियर आहा जो ह्या उतरा प्रमाणे ना. पूण आमी करून येयल्या, आमी कोत्ता. पूण देवाच्या उतराक तर आमी मान दिता, आमी तर आशिर्वादीक म्हणटा, जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलतली. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट कॉपी द बिहेवियर अँड कस्टम्स ऑफ दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे चलो नाकान. पूण आमी कितें करता? चलो नाका म्हणटा तितूनूच चलता. कित्याक तितून आमकां कितें जाता? आमी खुशाल आहा कशी दिसता, पूण खरी खुशालकाय कशी येता? देवाच्या उतरांतल्यान. ताका लागून त्या दिसा आमी शिकताले न्हू, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज अँड अगेन आय से रिजॉयस. खुशाल जायात. देव म्हणटा खुशाल जायात. आमी कित्याक निराशी आहा? आमी कित्याक आमच्या घरान जी परिस्थिती येयल्या वो आमच्या फॅमिलीन कितें प्रश्न येयल्या तेजेरूच आमचें दानमन आहा. जे मेरेन आमी हें उतर घेवन आमच्या मनाची नवसरणी करिना, आमी कितेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे पळोवंक पावची ना. ताका लागून ह्या उतराची, ह्या मनाची नवसरणी करप भोव गरजेची. आमकां जायते फावटी दिसता न्हू, आमकां सैतानान आजून पासून आमकां दाखयता देवाच्या उतराक वच, पूण आहा तहेंच राव, संवसाराच्या जे कायदे नेम कोत्ता तेंच कर. मागीर देवाचें उतर कितें सांगता? हिंगासर म्हणटा डोंट कॉपी द बिहेवियर अँड कस्टम्स ऑफ दीस वर्ल्ड. कस्टम्स म्हटल्यार कितें? ट्रेडिशन्स न्हू. कोंकणीन वाच. चालयो. म्हळ्यार आमकां संवसार कितें शिकयता त्या प्रमाणे तर आमी चलता जाल्यार चलो नाका म्हणटा. पूण आमी आमचे आजुनूय मनाची नवसरणी करूंक ना. आमी जें कितें चाली करून येयल्या तेंच करूंक सोदता. पूण तें देवाक मानवता काय? कित्याक हिंगासर म्हणटा वीच इज गूड अँड प्लिजींग अँड परफेक्ट.
आमी केन्ना मानवली जातात देवाक आमच्या भावार्था उद्देशी. सो हिंगासरूय देवाचें उतर आमकां म्हणटा देन यू वील लर्न टू नो गॉड्स वील एंड गॉड्स वील इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. देवाची वील म्हटल्यार देवाचें उतरूच. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ते देवाचें उतर जावन आसा बरें, मानवलें आनी सगल्याकीन बरें. ह्या संवसारान आहा तें बरें कशें दिसता आमकां जायते फावटी, पूण ना, ह्या उतरा प्रमाणें देवाचें उतरूच बरें. तितूनच आमी मानवली जाता, तितूनच आमकां बरेंपण फावो जाता, तितूनच आमकां परफेक्शन येता. पूण केन्ना येतलें जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी कोत्ता तेन्ना. वाच सिस्टर कोंकणीन. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची कुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. प्रेज गॉड. सो देवाची खोशी कितें? वील म्हटल्यार देवाची खोशी न्हू. देवाची खोशी आमचे थंय जें कितें बरें, मानवलें आनी एकदम बरें, परफेक्ट. आमी परफेक्ट आहा ते आमीच आमचे संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणें चलता म्हणून आमी इम्परफेक्शन पळयता. पूण जोरी तर आमी एक आमी तर हें सगळें संवसाराचे कायद्या नेमा प्रमाणें तर आमी चलोना आनी आमी आतां आमच्या मनाची नवसरणी केल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें बरेपणाचेंच आसतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ताका लागून हिंगासर म्हणटा डोंट कॉपी म्हणटा. डोंट कॉपी म्हणल्यार तें मानून घेयनाकात. आमी जायत्यो चाली रिती ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणें मानून घेतल्या. आतां मानून घेतल्या म्हणल्यार आमकां आनीक कांय चान्स ना? आसा. केन्ना आसा? जेन्ना आमी तें सगळें संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणें पळय चलतालीं ती आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक सोदता आनी आमच्या मनाची नवसरणी जाता तेन्ना. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. But let God transform you into a new person. आमी देवाक दिता काय आमकां एक नवें जिवीत दिवपाक? आमी केन्ना दितलीं? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करतलीं. प्रेज गॉड. बाय चेंजिंग द वे यू थिंक. बाय चेंजिंग द वे यू थिंक म्हटल्यार कितें? जे भाशेन आमकां संवसारान कितें शिकयलां, ज्या कायद्या नेमा प्रमाणें शिकयल्या तेंच तर आमी घेवन आहा जाल्यार आतां वेळ येयला आमी तें सुदारप हाडूंक. आनी तें सुदारप आमी कशें हाडूंक जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ब्रदर, कॅन यू पुट दॅट ट्रान्सलेशन, डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड? हिंगासर सेम तें पूण different translation. And do not be conformed to this world any longer म्हणटा. Do not be conformed to this world any longer. आता तुमच्या जिवितांत तुम्ही आसली कन्फर्म, आतां आनीक रावनाका कन्फर्म. प्रेज गॉड. Longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed. But be transformed. आतां आमकां जाय ट्रान्सफॉर्मेशन पळोवंक जाय. जर आमी केन्ना पळयतलीं? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करतलीं. एज यू मॅच्युअर स्पिरिच्युअली बाय द रिन्यूइंग ऑफ युअर मायंड, फोकसिंग ऑन गॉडली व्हॅल्यूज अँड एथिकल एटिट्यूड्स, so that you may prove. Thank you, Jesus. So that you may prove for yourself what is the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. हिंगासर कितें म्हणटा? That which is good and acceptable. Acceptable म्हळ्यार मानवलें, good बरें आनी perfect चड बरें. In his plan and purpose for you.
देवाक एक प्लान हा आमच्या सगळ्या थंय. पूण तो प्लान तर आमच्या जिवितान आमी पळयतली जाल्यार आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें पडलें आनी न्हू ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे. ताका लागून हिंगासर म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म्ड. डू नॉट बी कन्फर्म टू वॉट? टू दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे तुमी चलो नाकान. देव एक एकल्याक उलो मारता, चलो नाकान. बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. तुमच्या मोनाची नवसरणी कर. आनी ती मोनाची नवसरणी कशी जातली? देवाच्या उतरान. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जे कितें आदलें आमचें आहलें आमी करून येयल्या वो आमी आजून पासून करता, नो प्रॉब्लेम. पूण आतां आमी एक देवा कडसून शिटकावणी घेवया. देव सांगता डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. आतां आमी तो ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या जिवितान पळयतली जाल्यार ह्या उतराकूच पदवी हा. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो दॅट यू मे प्रूव वॉट इज द विल ऑफ गॉड इज. तेन्नाच आमकां एक प्रूफ गावतलो देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. प्रेज गॉड. वॉट इज द विल ऑफ गॉड इज दॅट वीच इज गूड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट. चड बरें आमचें जिवीत जें आदलें आहा ह्या संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे तेज्याकीन चड बरें जातलें आमचें जिवीत. केन्ना? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसरणी करतली. आमकां जायतें आगोड जाता न्हू आमकां मनाची नवसरणी करपाक. संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे संवसार कितें आमकां शिकयला वो आमी जें कितें करून येयलां तें आतां एक रिन्यूवल हाडपाक आमकां जायतो त्रास जाता. पूण जोरी तर आमकां देवाचें बरेंपण आमी फावो करूंक सोदता आमच्या जिवितान. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा होजाया 4:6 म्हजे पोरजेचे नाश जाला, म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून. आमकां हें उतर कितलेंय सांगलें आनी हे उतरान तर आमी रिगोन रावना जाल्यार आमकां ह्या उतराची वळख मेवतली ना. आतां एकदां तुमच्या कानार पडलें, तुमच्या त्या काळजान आहा, तुमकां परतून त्या उतरा कडेन वचोन त्या उतरान वेळ सारूंक कशें दिसता म्हटल्यार तुमी हें उतर मानून घेतलां. हें उतर तुमच्या काळजाक लागलां. पूण जरी तर कितलेंय तर देवाचें उतर परगटलें ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे चलो नाकान आमी तेंच करता. कित्याक आजून पासून आमी मानून घेवंक ना. देवान आमकां आशिर्वादी केल्या पूण आमचोय कितें तितून हें आहा न्हू, एक आमचोय पार्ट आहा न्हू. देवान आमकां जें कितें फावो नासलें तें पासून आमच्या बिहाफार दिल्या. आमी सकाळीं शिकताले न्हू कुरपा आमकां दिल्ली आहा आनी देवाची एक बासावणी म्हटल्यार कुरपा. देवान तर ऑलरेडी सगळें कितें केलां. आतां आमी कशें तें रिसीव करतलीं फकत स्वत मानून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. देवान आमकां आशिर्वादी केल्यान आपल्या पुता उद्देशी आनी आतां आमचें मागणें जावपाक जाय आर्गां दिनवासनेचें. जाता काय आमचें मागणें आर्गां दिनवासनेचें? वो आमी पोत्तून तेच चुकीचें उतरां आमी उलयल्यान देवा कडेन मागता. आमी देवा कडेन मागो येता? देवान आमकां सगळें दिलां. ताका लागून पयलो जें उतर आमी घेतलेलें एफिशियन्स 1:3 गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. म्हळ्यार आमकां कितेंच उणें ना. सगळ्या आशिर्वादान देवान आमकां ऑलरेडी बोल्ल्या आनी तो सगळे आशिर्वाद ती सगळीं बेसांवां आमच्या आत्मीक वाठारान आहा. पूण आमी खंय चुकता? आमकां दिसती पडटा तें उलयता. आमच्या घोराब्यान कितें घडटा तेजेर आमचें धान मन आहा. म्हजो घोव म्हाजें आयकना, म्हजी बायल म्हाजें आयकना. जायते फावटी घोराब्यान कितें जाता, आमच्या सगळ्यांच्या घोराब्यान कितें ना कितें जाता आसतलेंच. पूण अहें न्हू. आतां तर आमी देवाचें उतर खऱ्यांनीच शिकता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी आमच्या मनाची नवसरणी केली जाल्यार कितलें फायद्याचें जातलें. कित्याक देवाक एक प्लान आहा आमकां जण एकल्याक. पूण तो प्लान आमच्या जिवितान घडोवन येतलो जाल्यार मनाची नवसरणी भोव गरजेची. आमी देवाचें उतर उलयत लावलीन, देवाचें उतर आयकता उलयता पूण तें कोरणेन घालिना. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोना.
ताका लागून हें उतर म्हणटा, डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. संवसार आमकां जायतें बुलयतलो, संवसार आमकां जायतें टेम्पटेशन हाडटलो, पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सोदता. संवसाराचे मोतीन आमच्या येतले, पूण आतां आमकां आमचेर दवरलेलें आहा. हांव संवसाराक वचोंक सोदतां. आमी ह्या संवसारान रावता खरी, पूण आमी ह्या संवसाराची, आमी देवाच्या राजाची. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू आमी ह्या संवसारान रावता, संवसार सांगता तितलेंय आमी करुया, पूण तितून आमी बऱ्याक पावतलीं, तितून आमकां बरेंपण फावो जातलें ना. आमकां तर बरेंपण जाय, आमकां तर देवाच्या प्लाना प्रमाणे आमच्या जिवितान घडलेलें जाय, जाल्यार ह्या मनाची नवसणी भोव गरजेची. तेन्नाच जेन्ना आमी मनाची नवसणी करतली, देवूय आमकां तयार आहा एक बरो मनीस वो नवो मनीस करपाक. कित्याक तेज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिविताची चाल जातली, न्हू ह्या संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवें, देवाचें उतर जावन आसा सत. प्रेज गॉड. देवाचें उतर जावन आसा एक बी. आमी ते किल्लोत घालूंक जाय आमच्या काळजान. जर तर कोणें आमकां आतां एक बी दिली, आमी व्हरोन तो ती टेबलार दवरली, ती रुजोन येतली. ह्या जमनेर तर आमी एक बी दवरली, रुजोन येतली. ताका कितें जाय? माती जाय. तेच भाशेन ह्या देवाच्या उतराक तें किल्लोन येतलें जाल्यार आमचें बरें काळीज जाय. हें काळीज जावन आसा एक बरी माती. प्रेज गॉड. जाता तितलें हें उतर आमच्या कानार पडटा तें आमी आमच्या काळजान दवरपाक जाय. ताका लागून चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. ताका नाका हें उतर किल्लोन आमच्या जिवितान आमी त्या उतरा प्रमाणे फळ खाल्लेलें. ताका लागून जायतीं चिंतनां घेवन येता तो. ताका अधिकार ना, पूण ताका कोण संदी दिता? आमीच दिता. तो आमच्या चिंतनांनी येता आनी आमी मागीर तें मानून घेता. जरी तर आमी खऱ्यांनीच मानून घेता की जेजू क्रिस्तान जोण एकल्या खातीर खुर्सार कितें केलां आनी तेजो ऑलरेडी नाश जाला म्हणून, जाल्यार तो कितलोय आमच्या मोतीन येयलो जाल्यार आमी थीर विस्वासान ह्या उतराचेर रिगोन आसतलीं. हें उतर सांगता त्या उतरारूच आमी आसतलीं. हें उतर सांगता त्या प्रमाणे आमच्या जिविताची चाल जातली. आमी जे भाशेन वारें येता, वादळ येता, तेन्ना झाडां हालता दोलता. केन्ना ती झाडां पडटा? जेन्ना ती मुळांसून घोटना. आतां बरोच पावस पडून फाटल्या दिसांनी जायती झाडांची माती जी आसली मुनांसून ती व्हांवून गेली. इतलो पावस पडलो आनी मेल्ली म्हण ती झाडांय पडली. कित्याक ती झाडां पळप काडून कितें ती मुनांसून घोट नासली, ताका माती नासली. ते भाशेन आमच्याय जिवितान हें उतर आहा, पूण आमी हालता दोलता. जे भाशेन आमच्या जिविताचे वादळ मोळ येता आमी हालता, कित्याक आमी मुनांसून आजून पासून स्ट्रॉंग जावं ना. कित्याक ही बी जी देवाच्या उतराची आहा ती आमी आमच्या काळजान रोवपाक जाय. कित्याक ते मातये उद्देशी तें किल्लोन येवंकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां दिसता आतां म्हाज्या जिवितान कांयच बरें पडना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमच्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान तर देवाचो जो कितें प्लान आहा आमच्या थंय तो तर घडोवन येतलो जाल्यार ह्या देवाचें उतर सांगता तेंच आमी करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. ताका लागून वळख भोव गरजेची देवाच्या उतराची. वळख ना म्हणून निसंतोण जाला म्हणटा. जाला म्हटल्यार तें जायत आसा, पूण जाता तितली आमी दुसऱ्यांक वळख दिवची ह्या उतराची. जें कितें बरेंपण म्हाका ह्या उतरांसून मेवलां तें आमी दुसऱ्या थंय शेअर करपाचें. ओ म्हाजी ओन टेस्टमनीत आमी दुसऱ्या थंय शेअर कर. आपल्याक कितें बरेंपण मेवलां. आयज ब्रदर आपली टेस्टमनी शेअर करतालो. बरे भाशेन पवित्र आत्म्यान ताका खंयचोसून सुरवात केल्या, कहो तो आपल्या जिवितान वयस चल्ला, कोहें देवाच्या उतरान ताका ही घोटाय मेळोन तेणें देवाचेरूच स्थिर रावन आपल्या परिस्थितीन जी परिस्थिती येयल्ली तो आलोंक ना.
कित्याक देवाचें उतर हें तेज्या काळजान आसलें. तेच भाशेन हें उतर आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान आसपाक जाय. हें उतर काळजान हा जाल्यार तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. जर तर हे संवसाराचें उतर हा, ह्या संवसारा प्रमाणे आमचें आदलें जिवीत कितें आहा तें तर आमी त्या आदल्या जिवितांसून भायर सरतलीं जाल्यार ह्या उतराकूच पदवी हा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हे उतर जावन आसा एक बी, आनी ते बीत आमी किल्लोत घालतात तेजेंच फळ आमी खातलीं. जर तर आतां आमी एक आंब्याची बी घातली आमकां कितें मेवतलें फळ? आंबो मेवतलो. तेच भाशेन हें उतर जावन आसा एक बी. आमच्या तोंडांसून कसलीं उतरां भायर सरता. तेका लागून प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? मरण आनी जिवीत दोन भाशेचें हा. मरणूय हा आनी जिवीतूय हा. आतां आमचेर दल्लेलें हा. आमी जाणा जावनूय तर मरणाकूच आमी तर मरणाचीच उतरां उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान कितें घडटलें? मरणूच येतलें. पूण जरी तर आतां आमी आमच्या मनाची नवसरणी केल्या, आमी तर बरे भाशेन सोजमणी घेतल्या की मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर हा. आमी वायट जीं उतरां उलयतालीं तीं आतां आमी बंद करतलीं. आमची ओस्तोंगी जायना, पूण ह्या देवाच्या उतराक पदवी हा. प्रेज गॉड. जायते फावटी न्हू आमकां अहें म्हाका जरा खूब फावटी अहें दिसता आमी पयलो चेंज जावपाक जाय ह्या उतरान. हें उतर घेवन पयलें आमी हें उतर मानून घेवपाक जाय आमच्या जिवितान. आमी कितें करता? हांवें जें कितें केलां तें हांव सांगता. म्हाका जाय आसलो म्हाजो घो चेंज जाल्लो, म्हाका जाय आसलो म्हाजो घो उतरान येयल्लो, पूण तो हें जायना. जे मेरेन हांव हें उतर घेवन म्हाज्या जिवितान आपणायना, हांव हें उतर घेवन ह्या उतरा प्रमाणे म्हाज्या जिवितान हांव त्या उतराची वळख घेयना, कोण तयार आहा तें उतर मानून घेवपाक? ज्या मेरेन हें उतर जें हांवें अणभवलां, हें हांवें मानून घेतलां, त्या उतराची जी बी हांवें किल्लोत घातल्या तेजें फळ दुसऱ्यांनी पळोवपाक जाय. प्रेज गॉड. पूण आमकां जायते फावटी आमच्या घोराब्यान घोवाचें सुदारप जाल्लें, बायलेचें सुदारप जाल्लें, पूण आमी आमचें सुदारप करूंक सोदिना. प्रेज गॉड. ह्या उतरा प्रमाणे तर आमी चलोंक सोदता आनी न्हू ह्या संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे, जाल्यार पयलें आमी हें उतर घेवन आमच्या जिवितान मानून घेवपाक जाय. हें उतर कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक जाय. तेन्नाच जी बेसांवां देवान आमकां ऑलरेडी फावो केल्या ती आमकां दिसती पडटली. आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक, पूण आशिर्वाद खऱ्यांनीच पयला? केन्ना पळयतलीं? कितेंय वादळ मोळ येयलें पासून जाल्यार आमी थीर त्या उतराचेर रावतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तेका लागून प्रोवर्ब्स 4:20 कितें म्हणटा? म्हजें उतर चित दिवन आयकात. आयकोता काय आमी तर आयकोता जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणेच आमच्या जिवितान आमी सुदारप करता आसलेलीं. जें कितें आदलें आहा ह्या उतरा प्रमाणे ना, तें उतर घेवन आमी आमच्या मनाची नवसरणी करून आमी त्या उतराक कान दिता आसलीं. उतर कितें सांगता तेंच करता आसलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कॅन वी गो टू प्रोवर्ब्स 4:20? थँक्यू जिसस. कितें म्हणटा? माय सन अटेंड टू माय वर्ड्स. म्हज्या पुता, म्हजे दुवे, म्हजें उतर आयक. म्हजें उतर आयक म्हणटा. आयक म्हटल्यार आमकां कितें सोजमणी मेवता? कोहें हें उतर आमी आयकोपाक जाय? वयल्या वर आयकोपाक जाय? वो हें उतर आमच्या कानार पडटा तें आमी काळजान बालगून दवरूंक जाय. Attend to my words, incline thy ear unto my saying. Incline thy ear unto my saying. म्हटल्यार कितें? सेयिंग्स म्हटल्यार कितें? जें कितें म्हजें उतर सांगता त्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवितान तें वेव्हारान घालात. उतर जायतें सांगता, पूण आमी तयार आहा हें उतर जें आमच्या कानार पडटा तें चित दिवन आयकोपाक? हें उतर आमकां कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे जियोपाक? आहान तयार आमी? जाल्यार खऱ्यांनीच जी कितें आशिर्वाद, जी बेसांवां देवान आमकां ऑलरेडी दिल्लीं आहा
ती आमकां दिसती पडोंक लागतली. आमकां कित्याक दिसती पडोना? एक म्हटल्यार आमी फकत उतर आयकता आनी वेव्हारान घालिना. सो दोनूय गरजेचे. प्रेज गॉड. दोनूय गरजेचे. जे भाशेन आमकां वतूय जाय पावसूय जाय, दोनूय गरजेचे आमच्या जिवितान. पूण जेन्ना पावस येता तेन्ना आमी पावस पडटा म्हणटा, जेन्ना वत आहा तेन्ना गरमी जाता म्हणटा. पूण ते दोनूय जाय म्हणून देवान त्या प्रमाणे टायम दिल्लो आहा पावसाक, वताक, गिमांक. प्रेज गॉड. थँक यू जिसस. हालेलुया. हे उतर तर आमी चीत दिवन आयकले आनी हे उतर सांगतात तेच तर आमी केले, आमचें जिवीत कितलें बरें जातलें. जातलें की जावचें ना? जातलें कित्याक म्हणटा देवान ऑलरेडी आशिर्वादीक केल्या. पूण जो मेरेन आमी उतर घेवन हे उतर सांगता तें करिना, आयकत आहा जाल्यार कांय फायद्याचें ना. ताका लागून उतर म्हणटा जस्ट डोंट बी हियरर्स. फकत आयकोपी जायनाका, पूण तें उतर कोरनेनूय घाल. जरी तर आमी आयकोपीच जाता जाल्यार आमी आमकांच फटयता. प्रेज गॉड. थँक यू जिसस. हालेलुया. My son, attend to my words, incline thy ear unto my sayings. म्हज्या पुता, म्हजें उतर आयक. तुज्या कानार म्हजें उतरा प्रमाणे, जे कानार तुज्या उतर पडटा त्या उतरा प्रमाणे चल. प्रेज गॉड. कोंकणीन वाच सिस्टर. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चिंत दी. चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक. चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक. चोत्रायेन उतर म्हजें आयक म्हणल्यार कितें? चीत दिवन आयक. आमी जायते फावटी हिंगर बसता, उतर चीत दिवन आयकता. प्रेज गॉड. फुडें वाच. तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका. कोणाक म्हणटा नदरे भायर दवरी नाका? उतराक. हे उतर आमचे नदरे मुखार आसपाक जाय. हे उतर आहा काय आमच्या नदरे मुखार? नदरे मुखार तर उतर आहा जाल्यार आमच्या तोंडांतसूनय तेंच उतर भायर सरतलें जें आमच्या कानार पडलां, आनी तेंच उतर वचोन आमच्या आतां काळजान आहा तेंच उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरतलें. नदरे मुखार आसप म्हटल्यार कितें? जेन्ना जी परिस्थिती येता वो कितें दुयेंसूच येता आमच्या जिवितान, आमी उतराचेर ह्या उतराक कान दिल्लो, तें उतर आतां आमी उतराचेर रावपाक थीर आमी तयार आसा? नदरे भायर दवरी नाका म्हणटा. म्हळ्यार जें कितें उतर आयकलां तें उतराचेर थीर राव. प्रेज गॉड. थँक यू जिसस. फुडें वाच. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. तांकां तुमच्या काळजान बाळगून दवर. कोणाक बाळगून दवर? ह्या उतराक. सो पयलो स्टेप कितें? चीत दिवन आयक. म्हजें उतर सांगता तें कर. दुसरें कितें? हें उतर तुज्या नदरे भायर दवरी नाका. आमी उतर नदरे भायर दवरूंक तयार आहा, पूण संवसार कितें सांगता तें नदरे मुखार दवरला. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुमी ह्या संवसाराच्या चाली नेमा कायद्या प्रमाणे चलो नाकात. हें देवाचें उतर नदरे मुखार दवरात. प्रेज गॉड. थँक यू जिसस. फुडें वाच. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत. जांकां तें मेळटा. कित्याक म्हणटा हें नदरे मुखार दवर? जांकां तें मेळटा तांकां तें जिवीत. कसलें जिवीत? व्हांवतें जिवीत. ह्या उतरा प्रमाणे एक जोर व्हांवता आमच्या काळजान. प्रेज गॉड. इंग्लिशीन वाचता. लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाय इयर्स, कीप आयज, कीप देम इन द मिड्स ऑफ दाय हार्ट, for they are life unto those that find. Brother, go up. For they are life unto those that find them and health to all their flesh. कितें म्हणटा? ते एक जिवीत. कोणाक? जी कोण तयार आहा ते मानून घेवंक. जी कोण तयार आहा ते सोदता पळय तेंकां.
दोज दॅट फायंड देम. आतां कोहें तांकां मेवतलें, जी कोण सोदता तांकांच तें उतर मेवतलें न्हू. कसलें उतर? जिवीत दिता तसलें उतर. प्रेज गॉड. अँड हेल्थ टू ऑल द्या फ्लॅश. एक भलायकी कुडीची. कोणाक नाका कुडीची भलायकी? आमकां सगल्यांक जाय कुडीची भलायकी. आमकां तर कुडीची भलायकी जाय जाल्यार हें उतर आमच्या नदरे मुखारच आसपाक जाय. जेन्ना आमच्या कुडीन दूख येता तेन्ना आमी कितें मानून घेता? जेजून कितें खुर्सार केलां पळय तें, ओ ही दूख आमच्या कडेन उलोवंक लागता. खऱ्यान खरें म्हटल्यार आमी कितें करूंक जाय? जेजून खुर्सार कितें केलां आमच्या खातीर, जेजून सगळे आमकां सगळीं बेसांवां त्या खुर्सार दिल्लीं हान. प्रेज गॉड. कीप दाय हार्ट विथ फॉर दे आर लायफ अन टू दोज दॅट फायंड देम अँड हेल्थ टू ऑल द्या फ्लॅश. पयलें भोव गरजेचें कितें? उतर चित दिवन आयकोपाक. चित दिवन तें आमी उतर आयकोता तें उतर आमच्या कानार पडटा. तें कानांतसून आमच्या काळजान वस्ती जाता. मागीर म्हणटा हें उतर तुज्या नदरे भायर दवरी नाका. जोरी तर हें उतर दीस रात तर आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, हें उतर सांगता तेंच कोत्ता, जाल्यार हेंच उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरतलें. कसलीय परिस्थिती येवं, कितेंय येवं, आमी भिवोची ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमी भिवंक जायना. आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला. कसलो दिला आत्मो? पयलो म्हणल्यार पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. आमकां आत्मो दिला तो पदवेचो. पदवेचो दिला जाल्यार त्या टायमार आमी पदवी जी दिला, पदवेचो आत्मो दिला ते पदवेच्याच आत्म्यान रावपाक जाय. आमी भिरांतीन रावंक जायना. पदवी आहा जाल्यार मोग आहा, मोग आहा जाल्यार फुडें शांत मन आहा आमकां. आमी पयलींच आलता दोलता. कितें आमच्या कानार पडलें आमी आलता दोलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. सोजमाता. ताका लागून भयण आई शिकयताली न्हू, अबाव ऑल एल्स गार्ड युअर हार्ट. आमी ह्या काळजाची राखण करपाक जाय. कशी आमी राखण करूंक शकता? देवाचें उतरूच ह्या काळजान घालून आनी घालून. न्हू ह्या संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणेचें उतर, पूण देवाचें उतर. कित्याक तें गरजेचें. कित्याक जें कितें आमच्या काळजान आहा तेंच आमच्या तोंडांतसून भायर सरता. सो हें उतर जें आमी शिकता, जें आमी शिकोंक सोदता तें उतर वस्ती जावपाक जाय आमच्या काळजान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां शिकयला त्या प्रमाणे आशिर्वादीक म्हटल्यार कितें? हय, पूण आमी ल्यूक 11:28 घेतलेलो न्हू, जे कोण उतर आयकोता आनी उतर पाळटा. सो आमी तर खऱ्यांनीच देवान ज्या आशिर्वादान आमकां भरला ते आमकां जाय, आमीच ती नाकारता. ते जाय जाल्यार देवाचें उतर आयकप आनी देवाचें उतर पाळप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. बेश्टेच आमी म्हणल्यार जायना आमी आशिर्वादीक, आमी आशिर्वादीक. ताका लागून ह्या उतराची आमकां वळख जाय. ह्या उतरान आमी वेळ सारूंक जाय. हें उतर सांगता तेंच करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो चाई आतां कोणाच्या हातीन आहा? जें कितें उतराची वळख ना म्हणून म्हजें पोरचेचें निसणटोण जाता म्हणटा, तें जायना जावपाक आतां चाई कोणाच्या हातीन आहा? आमच्या हातीन आहा. आमी ह्या मनाची नवसरणी करपाक जाय. ह्या देवाच्या उतराची वळख घेवपाक जाय.
थँक्यू जीसस. हालेलुया. कोणाक कितें क्वेश्चन आहा? आमी हांगासर बंद करुया न्हू. प्रेज गॉड. आमी निमाणें मागणें करुया. उबी रावया सगळीं. अर्गा तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, हे शिकोवणे खातीर आमी तुका दिनवासतांव. कित्याक तुजें उतर म्हणटा आमच्या बापाक वाखाणणी दिवपाक जाय आनी आर्गां दिवपाक जाय, जी तेणें ऑलरेडी आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरलेली आहा. आनी ती बेसांवां सगळीं आमच्या आत्मीक वाठारान आहा. आमी ती बेसांवां पळयतलीं जाल्यार आमी हें उतर आयकोंक भोव गरजेचें आनी हें उतर पाळपाक आमच्या जिवितान. आमी फकत आयकोवपी न्हू, पूण हें उतर सांगता तें कोरणेन घालूंक जाय. जोरी तर फकत आमी हें उतर आयकता जाल्यार आमी ह्या उतरा प्रमाणें चलना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा उतर आयक आनी तें वेव्हारान घाल. जस्ट डोंट बी द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट डुअर्स एज वेल. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा ह्या उतरा खातीर. हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सत, हें उतर आमी आमच्या काळजान बाळगून दवरपाक जाय आनी आमच्या काळजाची आमी राखण करपाक जाय. आमी हें जें उतर आमच्या काळजान पडटा तें आमी काळजानूच दवरपाक जाय. कित्याक ह्या उतराक काळीज जावन आसा एक तिजोरी. सैतानाक तें चोरूंक जायना जेन्ना हें उतर आमच्या काळजांत आहा. तो चोरूंक सोदता, मारूंक सोदता आनी इबाड करूंक आयला. पूण जेजू क्रिस्त आयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. He's come to give us life and life in all fullness. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. हें जें कितें तुवें आमकां शिकयलां तें तुवें सोंपें करून दिलाय म्हणून. तूं आमचो शिकोवणदार, तूं आमकां सगळें शिकयताय. आनी तुवें आमकां हो पवित्र आत्मो दिल्लो आहा, जो आमचो हेल्पर, जो आमचो कावन्सिलर, जो आमचो एडवोकेट. तो कितें सांगता तें आमी तेज्या कडेन तेज्या उतराक चीत दिवन आयकोपाक जाय. तो आमच्या कडेन उलयता, पूण जायते फावटी आमी तेजो आवाज नाकारला. कित्याक आजून पासून आमी नोको तेजो आवाज वळखोवपाक. आमी पोरक्याक जाप दिल्या, पूण देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून आमी हें उतर आयकोंक ना. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. आर्गां तुका बापा तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरल्याय आनी भरीत आहाय. आमकां कितें जाय तें आमी आतां उलोवची गरज, नियाळ करची गरज. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचें नांवी कोत्तां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस.